ನಮಸ್ಕಾರ. हांव सीए जागृती नायक. विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूर हांगेल्या सीए साधक प्रोग्रामाक तुम पुरा जनाके स्वागत करतस. दी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हन्नी केल्लाला ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೂ ಸಿಎ ಫೈನಲ್ उत्तीर्ण आज आमगेलोटसती सीए श्रीशा नायक. सीए श्रीशा नायक तुमक ह्या प्रोग्रामाक हांव स्वागत करता. थँक यू. सीए श्रीशा नायक हांगेल ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕಚಲರಿ हन्नी ಮೂಲತಃ ಉಡುಪಿಚಿ. हंगेल आनु के राजेश नायक हन्नी सेल्स ऑफिसर ऑफ उडुपी डिस्ट्रिक्ट इन जेमिनाय ऑल जाऊन काम करतसती. हंगेल अम्मा सविता नायक हन्नी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर हांगा काम करतसती. हन्नी हंगेल आर्टिकलशिप सीए वेंकटेश नायक सर आणि अनंतनारायण पै सर हंगेल अंडर पै नायक अँड असोसिएट्स हांगा पूर्ण केलेलं असं. हन्नी शिकची मात्र नाही अशी ड्रॉइंग्स पेंटिंग्स आणि बॅडमिंटन अंतू अति आसक्ती दवरनसती. तितले न्हयशी हांका सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हन्नी केल्लाला इन्स्पायर अवॉर्ड्स सायन्स मॉडेलिंग कॉम्पिटिशन हंतू पार्टिसिपेट करून स्कॉलरशिप रिसीव केलेला असं. आणि डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडिपेंडन्स डे मार्च पास्ट अंतू हंगेल टीमाक हन्नी रिप्रेझेंट करून प्राइज घेतिल्वे असं. सो श्रीशा, कंग्रॅच्युलेशन्स सीए फायनल्स क्लियर केलेला का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमक निमगू का जाल्यारी तुम्ही सीए रिझल्ट आयिल्ले दिवस तुमगेल घरचे रिॲक्शन्स कशे आशिल्ले आणि सीए म्हूण कळटार तुम्ही फर्स्ट कसन केलं. ऍक्च्युली सीए फायनल रिझल्ट आयिल्ले दिवसू हांव सकाळी वग्गी उठल त्या दिवसू. सो वग्गी एक 10 o'clock भितरी मुगेल्या संध्या वंदन ब्रेकफास्ट पुरो करून घेवन हांव भायर बसून आशिल्लो लिव्हिंग रुमांतू. सो मुगेल अम्मा आनी मुगेल मोमोमा दोग जाणी आमी ಒಟ್ಟು बसून आशिल्लींची. सो रिझल्ट अत्तेत्ता म्हणून सांगून रिफ्रेश करता आशिल्ली पेज. सो त्या जाली कुडल्या 1 गंटे जात म्हणटाना सो पेज रिफ्रेश जावन घेवन आमगेल ओपन झालं पेज. सो त्या जाली कुडल्या आम्हाला म्हणलं अम्मा रिझल्ट आता डिक्लेअर झाला ना मुगेल्या पिन घालता हांव रिजिस्ट्रेशन नंबर पुरा घालता म्हणल्या. सो त्या घाली कुडल्या एक पण सक्सेसफुल म्हणून फर्स्ट पडलं हांव. सो त्या पळोवन जाली कुडल्या अम्मा क्लियर जाल्ली मुगेल्या म्हणल्या. सो त्या हांव रोड सुरू केलो. सो त्या जाली कुडल्या मुगेल मोमोमा मुगेल गेल्ली दिसता म्हणले कोण मोमन ताका रडतच दिसता न्हू तशलेकल्या. सो मोमला म्हणले ना मोमा मुगेल क्लियर जाल्ले. सो तशी एक म्हणतात ना सम हॅपीनेस कॅन ओनली बी फेल्ट म्हणून आम्ही सीए जाल्यार खुश बरं तशीच. सो तुम्ही एक लाईफांत आम्ही केदने जो डिसाइड कर का हांव सीए करता और कसं एक विंगड शिकता म्हणून तुम्ही केदने डिसाइड केलं हांव सीए करता म्हणून. सो ऍक्च्युली मुगेल अज्जा लेट के वेदव्यास नायक म्हणून त्यांनी बँकाचे रिटायर्ड ऑफिसर जावन आशिल्ली. सो हांव एक 3rd 4th म्हणटना अज्जाला सांगचे आशिल्लो अज्जा तू गेला मग की हांव बँका कामा वच का म्हण. सो अज्जा म्हणत आशिल्ली की तू सीए करी सीए कोणच तरी तू बँकाक कामा वचेत म्हण. सो हांव तेन्ना त्या टायमार तुलेन अज्जान मुगेल मात्यान तू सीए करका म्हणून सोडलेला. सो त्या टायम तुलेन हांव सीए करका म्हणून डिसाइड केलेला. सो तक्क जावका जाल्यार कशी कॉमर्स घेवका म्हणून त्या टायमार एसएसएलसीन तुझे ओके हांव कॉमर्स फिल्डाक वता हांव सीए करता म्हणून त्या टायमार हांव डिसाइड करून बाय. सो श्रीशा तुम्ही बी कॉम आणि सीए ओटू केलेलं सो तुम्ही त्या टायमार टाइम कशी मॅनेज करता आशिल्ली ती तुमगेल कसं शेड्यूल आशिल्ली की तशी कसं आशिल्लो. ओके हांव 2019 अंतू सीपीटी क्लियर जाली कुडल्या बीकॉमाक एनरोल करून घेतल्या. सो त्या टायमार कशी म्हळ्यार मुगेल इंटरमिडिएट कोचिंग आवटूची आमकां ಸ್ವಲ್ಪ दिवस बीकॉमाक येताना आमकां क्लासेस घेता आशिल्लींची. सो मुगेल इंटरमिडिएट कोचिंग कंप्लीट जाता म्हणटनाच मुगेल फर्स्ट इयर ऑफ बीकॉम जावन आशिल्लें. सो त्या जाल्या नंतर मुगेल इंटरमिडिएट क्लियर जाल्यार हांव आर्टिकलशिपाक जॉइन जालो. सो आर्टिकलशिपा आमकां कशी जाता आशिल्ली म्हळ्यार एग्जामाक आमगेल बीकॉम एग्जाम सेम एग्जामाक एक 1 month आसतना आमकां तशा तांणी कॉलेजा आपोवन घेवन आमकां कसकसन वाजूका पुरा सिलेबस आमकां एक्सप्लेन करता आशिल्ली. आणि युजली आमगेले सीए सिलेबस आणि बीकॉमाचे ऑलमोस्ट सेम आशिल्ली न्ही तर सो म्हाका मॅनेज करूं जाल्ला हँड इन हँड चमकला. वय. सो एक आर्टिकलशिप म्हणाला सीएन कंपल्सरी असता तुमच्या आर्टिकलशिपांत एक्सपिरियन्स तुमगेल एग्जामाक कशी हेल्प जाल्ला आणि आर्टिकलशिपा वत्तान वरन आम्ही सीए फायनलाक एक एम दवर नसता ती इतल्या वाजूका इतली कंप्लीट करका स्टडी लिवा वचकिंदा पुढे म्हणून तुम्ही कशी त्या हँडल करता आशिल्ली ती. ओके सो आर्टिकलशिप टायमार म्हाका मस्त पुरो एक्सपोजर लायक मेळ्ळेलें स्टॅच्युटरी ऑडिट रिलेटेड टॅक्सेशन रिलेटेड पुरा म्हाका लायक एक्सपोजर मेळ्ळेलें. सो हांव कशें करता आशिल्लें म्हळ्यार हांव स्टडी लिवा वतरी सो हांव तेही प्रॅक्टिकली हांव काम केलेलें हाका थियरी ओट हांव रिलेट करता आशिल्लो. सो त्या जाल्या निमित्त म्हाका सीए फायनल हांव वजिताना म्हाका मस्त इजी जाल्लें अर्थ करून घेवचें जाता आशिल्लें विशय. तुम्ही त्या कोरिलेट करता आशिल्ले हांग कसन थियरी केला थंय तुम्ही प्रॅक्टिकल कशें केला त्या तुम्ही कोरिलेट करता आशिल्लें हेल्प जाता आशिल्ली तुमकां. सो
पुरो जनाक एक फेवरेट सब्जेक्ट म्हणाल असता और एक सब्जेक्ट म्हणा त्या मस्त टफची म्हणून सांगताची तश तुमगेला थ्रू आउट सीए जर्नी तू तश कसे फेवरेट सब्जेक्ट आशिल्लो और टफेस्ट सब्जेक्ट म्हणून तुमकां दिसता आशिल्ल की आणि त्या टफेस्ट सब्जेक्ट तुम्ही कशी वजीत आशिल्ली ता ओके सो ऍक्च्युली म्हाका SSLC टायमार म्हाका मॅथमॅटिक्स म्हणून मस्त इंटरेस्ट आशिल्ला सो त्याची रिलेटेड आमगे CA तुम्हाला AFM म्हणून सांगितलं ऍडव्हान्स्ड फायनान्शियल मॅनेजमेंट म्हणून सो त्या म्हाका फेवरेट सब्जेक्ट आशिल्ला सो हांव खंयचे टायमार म्हाका CA वजिताना बोर जाल्ले म्हणून जाल्यार हांव त्या सब्जेक्ट म्हणूनच ताची सम्स सॉल्व करता आशिल्लो सो म्हाका टफेस्ट सब्जेक्ट म्हळ्यार ऑडिट म्हणून सांगितलं म्हाका चिके थियरी म्हळ्यार चिके दूर सो तशें हांव न्हू त्या चिके म्हाका ऑडिट कश्ट जाता आशिल्ला सो म्हाका त्याची ऑडिट हांव वाचूं न्हू चिके म्हाका बोर जाता म्हणून सांगतना हांव AFM घेवन बसता आशिल्लो आणि हांव सम्स सॉल्व करता आशिल्लो मस्त सो तुमकां बोर जाता आनी तुम्ही तुमगे फेवरेट सब्जेक्ट ओपास करून तुम्ही Right. कॉन्सन्ट्रेशन ओपास रिगेन करतरी अपांग ऑडिटिंग वता एक सीए जर्नी म्हणल्यार हांव सांगेत एक स्ट्रेस म्हणाल आमकां मस्त असता म्हळ्यार एक कडेन आमगे आर्टिकलशिपाच थोडे प्रेशर असता आनी एक कडेन आमगे सीए जावकाच इसी म्हण एक फॅमिलीन ते रिएक्शन्स आमकां असता मनान एक जावका सीए जावका म्हण तशें त्यात तुमी स्ट्रेस कशी हँडल करता आशिल्ली ती ऍक्च्युली आर्टिकलशिप टायमार कशें म्हळ्यार आमगेल्या ऑफिसान तू सॅटर्डे सेशन्स आसता आशिल्ले सो त्या टायमार कशें म्हळ्यार सरान आमकां CA फायनल्स रिलेटेड और इंडेस इन्कम टॅक्स खंयचे एक टॉपिका रिलेटेड आमी आर्टिकल्स त्यांनी एव्हरी सॅटर्डे कोणी आर्टिकल्स त्यांनी उलोवका आशिल्ले सो त्या टायमारीची आमी इंडेस रिलेटेड आसता पुरो इन्कम टॅक्स रिलेटेड आसता पुरो खंयचे टॉपिक घेवन उरले तशें सो त्या टायमारीची म्हाका लायक कसन चॅप्टर्सान कसन विशय सो त्या टायमारीची म्हाका सादारण अंदाज जावन आशिल्ला एक ओवरव्यू मेळनाशिल्ला सो त्या आमी उलयता स्टार्ट ते हांव सेशन्स घेता आशिल्लो खंयचे म्हाका इश्ट आशिल्ले सब्जेक्टा मागीर हांव सेशन्स घेता आशिल्लो सो त्या म्हाका मस्त हेल्प जाल्ले तेन्नाच हांव मुगेलें स्टडी प्रिपरेशन स्टार्ट करून आशिल्लें सो डेली खंयचे पूण आतां सॅटर्डे सेशना लेक्चर पूण हांव वाचूंक जाता आशिल्लें सो हांव त्या टायमार खंयचे एक इंडेस घेवन की एक AFM खंयचे टॉपिक घेवन की हांव मुगेलें प्रिपरेशन करता आशिल्लो सो हांव फायनल स्टडी लिवा येता रे म्हाका चिके मस्त बर्डन म्हणून जाय न्ही आर्टिकलशिप करचे टायमार सेशना म्हळ्यार पळय त्या टायमार हांव नोट्स पुरो कोन्न दवरता आशिल्लो सो हांव स्टडी लिवा येता रे म्हाका त्या नोट्स मस्त हेल्प जाल्ले सो प्रिपरेशन इजी जालें सो आम्ही केला सती उलयताना सांगता ती तेन विनातरणम अपि ना चलती म्हणून देव नाशी आमकां आमी कितले वाजून असल्यार वरांना देवाल एक अनुग्रह जाय म्हणून सांगतात तशी एक तुम देवाल अनुग्रह तुमगेला CA फायनल रिजल्टाक और CA जर्नीक कशी पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट जाला म्हळ्यार हांव प्रत्येक मनशाक खंयची एक सक्सेस जावंक जाल्यार आमगेले एफर्टा ओट्टू देवाल आशीर्वाद बरे जावकाची सो म्हाका कशें म्हळ्यार गणपती म्हळ्यार मस्त इश्ट सो आनी आमगेले घरकडचे 125th गणपती आमी दवरतात सो त्या जावन घेवन हांव गणपती वयर मस्त नंबीक दवरनाशिल्लो सो हांव मुगेले एफर्ट घाल्ला फळ दिवचे देवाल काम सो तशें जावन घेवन देवाल वयर नंबीक दवरून घेवन हांव मुगेले एग्जाम दिल्ले सो क्लियर जालें सो हें एक CA जर्नी म्हळ्यार हांगा मस्त पुरो अप्स अँड डाउन्स असता तेन्ना तुमगेलो तो असो न्हू तुमकां बिगेस्ट सपोर्ट जावन आशिल्लें आनी तुमकां कसं सांगच्या इश्ट पोवताला ओके CA जर्नी अशा पुरो खंयचे जर्नी अशा पुरो आमकां बिगेस्ट सपोर्टर फर्स्ट आमगेले पेरेंट्स आसता ती सो फर्स्ट मुगेले पेरेंट्स म्हाका ऑलवेज सपोर्ट दिता आशिल्लीं नेक्स्ट मुगेले माम आनी माय सो तांणी वरें तशीच म्हाका केन्नाय सपोर्ट करता आशिल्लीं सो म्हाका नॉट ओन्ली CA जर्नी मुगेले SSLC अशा पुरो मुगेले PU अशा पुरो मुगेले थ्रू आउट आतां CA जाल्यार म्हाका केन्नाय तांगे सपोर्ट आसता आशिल्ले सो मुगेले SSLC रिजल्ट येयले टायमार तशीच लायक मार्क येयले तेन्ना म्हाका तांणी कंग्रॅच्युलेट केलेला इवन PU टायमार सो केन्नाय म्हाका सपोर्ट तांगेलो ऑलवेज आसता आशिल्ले एक स्टडी टायमार आमी खंयचे एक बुक रेफर करताची और कोणाला एक कोचिंग घेताची तुमकां त्या खंयची तुमी बुक रेफर केला और तुमी खंयची व्हिडिओ मस्त रेफर करता आशिल्ली ती म्हणून आमगेले विक्षकांक कसं सांगेत ताचे बद्दल ओके हांव इंटरमिडिएट ऍक्च्युअली हांव त्रिशा क्लासेस तुल्यान हांव कोचिंग घेतिल्लें बट फायनलाक हांव सेल्फ स्टडी करता आशिल्लो बट 2 सब्जेक्टाक हांव कोचिंग घेतिल्लें एक फायनान्शियल रिपोर्टिंग आनी इनडायरेक्ट टॅक्सेशनाक सो फायनान्शियल रिपोर्टिंगाक अतुल अग्रवाल म्हणून तांगेले कोचिंग क्लासेस आशिल्ले AIR1 म्हणून तेतूंतल्यान हांव घेतिल्लें आनी IDTक हांव अक्षांश गर्ग म्हणून आशिल्लीं तांगेले बुक रेफर केला मागीर वर्लाक सब्जेक्टाक विंगड प्रोफेसर्स आशिल्लीं तांगेले बुक्स हांव रेफर करता आशिल्लो तांगेले बुक्सा उट्टूच हांव नोट्स मुगेलेच ओन करता आशिल्लो सो त्या म्हाका मस्त हेल्प जाता आशिल्ले सो मॅक्झिमम ओन स्टडीज म्हणून सांगता अलॉंग विथ ह्या लेक्चर्स तांगेले युट्यूब व्हिडिओस मागीर तांगेले नोट्स आसा पुरो
तांगेल्या क्वेश्चन बँक्स अशा पुरो त्या पुरा हांव रेफर करता कसं सो तुमगेल एक स्टडी कशी म्हळ्यारी इट इज सेल्फ स्टडी प्लस कोचिंग तुम्ही घेतली वय सो तुम्ही ह्या कोचिंग आणि सेल्फ स्टडीचे कसं डिफरन्स तुमका एक्झाम बरेतान जेवो और मार्क्स येतान जेवो कळतशील की और तुम्ही त्या कशी म्हणजे डिफिकल्ट जाल्यारी तुम्ही कशी रिव्हिजन चड करतशिली ती तशी कसं नाही करतशिली वा वय ऍक्च्युली आम्ही युजली सेल्फ स्टडी करची पशी ती आमगे कोणी कोणाले क्लासेस घेतल्यार आमकां हेल्प जाता बिकॉज आम्ही मस्त इन डेप्थ वचत जाता खंयचे एक सब्जेक्टाच बघ्या सो हांव म्हणटा कशें म्हळ्यार कोचिंग घेतली म्हूण जाल्यार आमची तेची इन डेप्थ वचचें जाता आणि मस्त डिफिकल्ट क्वेश्चन आमकां सॉल्व करूं जाता आम्ही सेल्फ स्टडी केली म्हूण जाल्यार आमकां खंयचे डिफिकल्ट क्वेश्चन और एक खंयचे एक टॉपिकांत आमकां खंयचे इम्पॉर्टंट और खंयचे आमी सोडयत बिकॉज आमी सीए तो पुरो आमकां 100% कवर करूं जायना सो आमी कसं म्हळ्यार एक्झाम ओरिएंटेड जावन वाचूका जाता सो ताका समजावन आमी कोणाला एक कोचिंग घेतली म्हूण जाल्यार आमकां कसन वाचूका आमी खंयची लिस्ट इम्पॉर्टंट त्या पळोवन घेवन आमी प्रिपेर करू शकता सो आम्ही स्टडी लीव आशिल तेन्ना आमगेल माइंडसेट एक नमून असता एक्झाम थोडे लागेताना अनेक नमून जाता एक्झामा दिवस सकाळी आमगेल माइंडसेट फुल चेंज जावन असता प्लस तुम्ही त्या 15 मिनिट्स बिफोर तुमका एक्झाम सेंटरा भितर वच्चे असता मागीर तुमकां क्वेश्चन पेपर दिताची तेन्ना तुमगेल ओवरऑल माइंडसेट कशी आसतशिला तेन्ना जावचें स्ट्रेस तुम्ही कशी मॅनेज करतशिली ओके हांव एक्झाम वचचे फुडें एक पण देवा पांय पडटशिलो देवा पांय पळोवन घेवन म्हगेल्या अम्माक कॉल करतशिलो अम्मा हांव एक्झामा भायर सरता म्हूण सो अम्मा म्हाका सांगतशी की काम जावन आस कसलेय जायना एक्झामाक तूं बिंदास जावन दी सो त्या निमित्त हांव बिंदास माइंडसेटार एक्झामा वतशिलो सो कितले जत की तितलें काम आसतशिलो आनी एक्झामा हॉला वता हांव कसले वाजची नाशिलो जाल्यार तितले पुरो म्हाका कसन जावं हॉल टिकेट आसा पुरो और म्हगे कॅल्क्युलेटर त्या पुरो हांव टेबलार अरेंज करून घेवन एक 15 मिनिट्स नुसतो बसतशिलो मागीर आमकां क्वेश्चन पेपर दिल्ली कुळाम 15 मिनिट्स टायम आसता सो त्या टायमार हांव कसं करतशिलो म्हळ्यार हांव टिक करतशिलो म्हाका खंयचे क्वेश्चन करेक्ट गोतस आनी हांव खंयची ऑर्डर बरोवका सांगून सो हांव त्याची ऑर्डर बरयतशिलो आनी म्हाका खंयचे मस्त डिफिकल्ट आसा त्या क्वेश्चन हांव ऑप्शनान सोडूं जातशिल म्हाका सो तुम्ही एक फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन म्हणून फॉलो करता तुमका प्रॉपरली खंयचे आन्सर वतस की त्या तुम्ही फर्स्ट दवरतशिली ती लिस्ट सजेस्टेड आन्सर्स पुरा लास्टाक दवरतशिली ती ओके सो खंयचे एक नॉट ओनली सीए जर्नी आमगेले थ्रू आउट दी लाईफ म्हण येता आमी एक फोन म्हळ्यार आमकां एक डिस्ट्रॅक्ट जाता और इंस्टाग्राम फेसबुक खंयचे एक नमुने ऍप्स असल्यार त्या पुरा सोशल मिडिया आमकां एक डिस्ट्रॅक्शन्स म्हण येता तुमकां तस कसं डिस्ट्रॅक्शन्स म्हणाल आशिल की और तुमकां आशिल और तुम्ही हँडल केला तशें कसं सिच्युएशन जो आशिल की ओके सोशल मिडिया म्हणून सप्त व्हडलें डिस्ट्रॅक्शन जाला सो हांव कसं करतशिल म्हळ्यार एक टायम फिक्स करून आशिल्लो खंयचे खंय सो युजली म्हगेल्या मॉर्निंग जेवणा टायमारी दनपारा जेवणा टायमारी आनी रात्रीच्या जेवणा टायमारी ह्या टायमार हांव ब्रेका टायमारी हांव सोशल मिडिया पळयत आशिल्लो ना म्हण ना हांव सोशल मिडिया पळयत आशिल्लो सो आनीक कसं म्हणून सांगल्यार म्हगेल्या एक्झामा एक 1 मंथ पुढे आसता म्हणटाना हांव अनइन्स्टॉल करून आशिल्लो प्रत्येक सोशल मिडिया सो त्या निमित्त म्हाका मॅनेज करूं जालें सो सोशल मिडिया आमकां डेफिनेटली एक डिस्ट्रॅक्शनाची बट आम्ही कितली यूज करताची म्हळ्यार व्हेरी डिपेंड जावन आसता सो सीए जगतरी आमकां एक 2 ऑप्शन असता एक एम्प्लॉयमेंट आणि एक प्रॅक्टिस म्हणून सो तुमगेला हाजी बागे कसं प्लॅन्स आसता वय हांव आतां करंटली आतां एम्प्लॉयमेंट वचा म्हूण लेखला सद्याक प्रॅक्टीस ना सो एम्प्लॉयमेंट एक पंत हांव कॉर्पोरेट वर्ल्ड पुरो एक पंत एक्सप्लोर करून जातरी मागीर प्रॅक्टिसा ಬಗ್ಗೆ आलोचना करता सो मुखार सीए करका म्हणले की विक्षकांक तुमगेल कसं एक टिप्स आस की ओके सो सीए करता म्हूण सांगल्यार ताका मेन जावंक जाल्यार कन्सिस्टन्सी सो प्रत्येक हांव सांगता की कन्सिस्टंटली आमी कसं वाजित आसा ती ते आमी फॉलो करका सो केल्या पंत आमकां दिसता की आमी समज जावन वाजित आसा की ना की म्हणून बट स्टील आमी कसं वाजित आसा ती त्या कन्सिस्टंटली आमी वाजूका आणि मॉक टेस्ट पुरा दिवका म्हणून ते हांव सजेस्ट करता ओके श्रीशा तुमगेल जर्नी ऐकून म्हाका आनी आमगेल विक्षकांक मस्त खुशी जाल्ला आसा तुम्ही हांगा येवन तुमगेल जर्नी शेअर केला का थँक्यू सो मच म्हाका हें ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या ताका वर्ल्ड कोंकणी सेंटर तांकां हांव धन्यवाद सांगता व्हिडिओ पळयला सकट विक्षकांक धन्यवाद सांगताची ह्या प्रोग्राम हांगा मुक्ताय करताची आमगेल व्हिडिओ लाईक अँड शेअर कराती आणि चॅनल सबस्क्राईब कराती म्हणून तुमगेल पुरा चॅनल निमून घेत धन्यवाद